दिसाय ना मरता किती पुस भाई कशें कळ्ळें? हां ती गाडी स्टार्ट करपाची ही गाडी तुम्ही सारकी करताले? सारकी रिपेअर करून ती वयर नेली. किती तरी झाले दवरल्या? महिनाभर समज रिपेअर करून दवरली सारकी? ती व्हरपाची आली. आतां तिणें म्हाका फोन मारलो रिपेअर करपाक. मागीर फोन करीत जाल्यार भितर बॉडी घाली. ओके. कितल्यांक कसो इंसिडंट? 4 ते 4:30. 4-4:30 एक महिन्याला बंद. तुझे कडेन रिपेअरिंग आसा गाडी? हय रिपेअरिंग. तो एक महिना गाडी हांगा आसली आयज रेडी जाली. रेडी जाली फक्त दिवपाची जाली डिलिव्हर. व्हरपाची आली. तो हांगाचो कॉल येयलो हय फोन केलो. तुम्ही जेन्ना चारांक 4:30 वयच्यान तुम्ही ओपन केलं तेन्ना ती बॉडी घाली. बॉडी म्हणजे कशी सारकी डिकंपोज जाल्ली हांवें ओपन करता मातशें पळयता कोणा वास आणि तुम्ही हांगार आसता न्हू? ते गॅरेज कितले पर्यंत चालू आसता? आमी स पासून आसता न्हू? केन्नाय काम आल्यार 7 जाता. ओके. आमी आसा वयले पाट हांगासर नेरशे वयले पाट हांगासर आसा आनी हांगासर एक गॅरेज आसा. गॅरेजच्या सायडीक जी गाडी आसा ह्या गाडयेन एक डिकंपोज बॉडी गावल्या. कोणाची ती खबर ना. एक जिप्सी आसा. ती जिप्सी सारकी करपाक येयल्ली गॅरेजीन आनी ती जिप्सी जी आसा ती सारकी करून रिपेअर करून दवरलेली गॅरेजवाल्यान. जशें आत्तां तुमी आयकले गॅरेजवाल्यान सांगलें की तेणें रिपेअर करून दवरलेली आनी आयज डिलिव्हरी आसली गाडयेची. आयज तो पात्रांव व्हरपा येतालो. पूण जेन्ना गाडी ओपन केली तेन्ना गॅरेजवाल्याक तें दिसलें एक डिकंपोज बॉडी आनी तेणें मागीर पुलिसेंक कळयलें. सो वयले बाट हांगासर जे गॅरेज आसा ते गॅरेजीच्या मुखार गाडी आसा त्या गाडयेन मेळलो आसा. पुलीस आसा हांगासर. काळोख आसल्या कारणान आमकां काय सारकें दाखोवंक मेळना. आमी प्रयत्न करता दाखोवपाचो पूण सद्याच्या परिस्थितीन गजाल अशी आसा की एक डिकंपोज बॉडी मेरशे हांगासर गावलेली आसा. अजून वळख पटोवंक ना. पोलिसांचो तपास चालू आसा. पुलीस आसा. तुम्ही खंय रावता एक्चुअली? आमी बोमा रावता. कशें कितें आयडेंटिफाय मिसींग आसलो? मिसींग पयलीं 20 वर्सां पयलीं हांगाच कामां आसतालो. तो केन्ना चुकून 6 म्हयन्यांनी एक तसो घर वयतालो. तर चवथी पळय घर गेल्लो. तो परत हांगा म्हणून येयलो. परत तो येराडे वचत नायलो. मेरशे खंय म्हणून काम करतालो? तो पयलीं मार्टीन म्हणून सारकें तेजे कडेन कामां आसतालो. एक 8-10 चवथी पयलीं असो मार्टीन करता मिस्टेकीन घर येयलो आमच्या. आई म्हणपालो तो आपल्या कडेन आतां कामां ना. तो खंय आपल्या कामाक खबर ना म्हणटालो. आतां कडेन तो खंय कामां आसता हें आपल्याक कांय खबर ना. तो मेरशे हांगाच कामाक आसलो. कितें काम करतालो? तो तेजे फुडें चिकन कोंबडी मारपा आसतालो. चिकनाचें चिकन कटींग करपाक. तुमचो तो व्हडलो भाव लागतो? म्हाजो व्हडलो म्हाज्यान व्हडलो. कितें पिराय आसली? 60 वर्स क्रॉस. 60+ आहा तो. ओके. नांव कितें? नांव तेजें गजानन गावडे. लगीन जालें भुरगीं बी कितें? ना लग्न जावन तो. आंकवार. तुमकां कॉन्टॅक्ट खंय केलो? तुमकां खंय कळ्ळें? आमकां तेच मॅडमीन फोन केलो की अशें आसा म्हणून. कितें नांव म्हटलें? गजानन गजानन गावडे. तुमकां कॉन्टॅक्ट केलो? तो अशें म्हाजी भयणी फोन केलो तिणें. तांकां फोन करताली. हां. तिणें म्हागे भयणी फोन केलो की गजानन आसा म्हणून ही गाडयेन आसा. तिणें भयणीन म्हाका फोन केलो. हय. मागीर आमी पळय म्हणून बाबाजी घेतला अशें हेवटेन येयलो. रिपोर्ट दिलो पुलिसेन केन्ना कंप्लेन दिली? ना मिसींग दिवपाक कंप्लेन दिवपाक येत ना न्ही. कित्याक तो कामाकूच हांगा आसतालो. हय. हां. तो केन्नाय येतालो घरा? मिसिंगेचो प्रश्न येना हितून. हय. आसतालें. तुमच्यानी मिसींग कंप्लेन दिवची ना तो कामाकूच हांगा. सो तुमकां सुद्दां ना तो आसा काय ना?
लग्न बी जाला तो लग्न बी जाला लग्न बी ना जाला लग्न जावना आकवारूस आतां ओके आनी म्हाका दुसरें सांगा हे गाडयेन कशें पावलो तुमकां कितें अदमास बी अशें कितें कांयच खबर ना आमकां हां. फोन केलो म्हणून आमी आयले नाल्यार आमी एवढे केन्ना हे वाठार केन्ना येवच ना अशें हां हां ड्रिंक मारतालो दुयेंस बी नाही काय ना दुयेंस बी कांयच ना तेका हां हां आतां बरो असो ना असो केन्ना चड जावच ना ओके बट तुमी कशें आयडेंटिफाय केलें तेका कपड्याचेर कपड्यांचेर आनी मेन म्हणल्यार तेगे कॅप हें सामकें शुवर हां कॅप तेजेर कॅप सोडून आयलो तो हां कपडे आनी चप्पल हां 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 बट तेजे पात्रांवान बी तुमकां फोन करूं ना कामाक बी येवंक ना खंय गेला ना ना तेणी पयलीं येवन सांगलेलें न्ही तो आपल्या फुडें कामां ना म्हणून हां हां आतां म्हणल्यार आनी कोणा फुडें कामां आसूं शकता तो कांय सांगलें न्ही तशें घराडे पूण तो पयलीं ज्या पात्रांवां पळय कामां आशिल्लीं न्ही तेगेलेच मिसेसीन फोन करून सांगला म्हाका तो अशें जालें म्हणून अच्छा 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 सो तशें आयडेंटिफाय जालें ओके तूं खंय रावता म्हणलें भोमा तोय भोमात रावता बरें थँक्यू चादर लेके आ रे चादर लेके जा गाडी बस चादर लेके आ रे तर आमी आसा देडशे हांगासर वयले फावट हांगा आमी कांय मिनटां पयलीं तुमकां हांगा सांगलेलें की एक अनआयडेंटिफायड बॉडी मेल बॉडी मेळिल्ली आसा देडशे हांगासर वयल्या फावटान जी गॅरेज आसा त्या गॅरेजीच्या सायडीन एक गाडी पार्क केली त्या गाडयेन अनआयडेंटिफायड बॉडी मेळिल्ली आतां अपडेट आमच्या कडेन अशी आसा की ती बॉडी जी आसा ती आयडेंटिफायड जालेली आसा भोमा हांगासरले गजानन गावडे 60 वर्सां पिरायेचे हे जे व्यक्ती आसा त्यांची ही बॉडी आसा ही त्यांच्याच भावान आयडेंटिफाय केल्लेली आसा हांगासर येवन आनी फाटल्या चवथीच्यान ते मिसींग आसले चवथ जाल्ल्याक ते खंयच दिश्टी पडोंक ना अशें म्हायती कळोन येता की हे गजानन गावडे जे आसा ते ह्याच मेर्शे भागान चिकन आनी मटन शॉप आसा तेंचे कामाक आसले पूण चवथ जाल्या उपरांत तेंचो खंयच पत्तो ना खंयच ते दिश्टी पडोंक ना आनी आयज जेन्ना एक अनआयडेंटिफायड बॉडी ह्या भागान गावली अशें जेन्ना कळ्ळें तेंच्या भावान येवन ही बॉडी जी आसा ती आयडेंटिफायड केल्लेली आसा आनी आतांच मेळयल्या म्हायतीनुसार मेर्शे वयले भाट हांगासर जी गॅरेज आसा त्या गॅरेजी सायडीक गाडयेन जी अनआयडेंटिफायड बॉडी आसली ती भोमा हांगासरले गजानन गावडे 60 दिसता अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता येत असले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही